गोंयांत बायलां खातीर बीजेपीन कितल्योश्योच बऱ्यो स्किमी केल्यात. सरकार आनीकूय स्किमी करपाचो आसा म्हूण मुख्यमंत्री आनी पणजेचो कॅन्डिडेट मनोहर पर्रीकार उलयला. पणजे बीजेपीच्या ऑफिसांत सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांच्या मेळाव्यात पर्रीकार उलयतालो. आमच्या सरकारान अनेक गजाली महिला खातीर केल्यो आनी अनेक गजाली करपाच्या. म्हारगायेचो गृह आधार जी येवजण गोंयांत हांव टोमाट म्हारग जावचें म्हणना, आतां टोमाट मातशें जाग्यार जायना, 45 रुपया बी जाता, पण 100 रुपया पर्यंत मदीं पावले जाय. कारण कितें? ताचें कारण पावस परतून येतान पडलो जाल्यार टोमाटा सारकें हें कुसता. गोंयांत टोमाट जायना तेन्ना भायल्यानच्यान येवचो पडटा. स्वाभावीक आसा की तो म्हारग जातले. खरें म्हणजे ताका उपाय सिंपल आसा. घरांत टोमाट नासता जाल्यार एक दीस कांदो चडोवचो पडटलो. आतां कांदो मातसो म्हारग जालो अशें दिसता. तोय पावसा खातीरूच जाला. पण बेजिकली ही म्हारगाय जी आसता ती म्हारगाय जावन जावन वाड जी आहा ती हांवें हिशोब केलो 100-200 रुपया घराच्या बजेटाचेर परिणाम जाता. टोमाटा म्हणजे कोण कितें किलांनी 10 किलो टोमाटो हाडून खायना. घरान टोमाट 1 किलोच किंवा अर्द किलोच किंवा 400 ग्रामूच हाडटात, डिपेंडींग ऑन द फॅमिलीची सायज. कांदो मातसो चड हाडटा, 2 किलो पासून 5 किलो हाडटा. अगेन फॅमिलीचेर आयच्या फॅमिलीक 2 किलो कांदो हाडल्यार ऑलमोस्ट म्हयनोभर पुरो. ना हांव हें सांगता कित्याक ताची म्हारगायेचे हांवें सगळे डिटेल काडल्यार म्हाका लक्षांत आयलें की कितली म्हारगाय जाली जाल्यार 200-250 रुपया फरक पडटा वर्साक. पण ताजे खातीर तुमकां बरे प्रोजेक्ट घेवचो पडटलो. कितें करपाक येता? सादें ते ड्रोन आसता पळय, ते ड्रोन करीत जाल्यार डिमांडा ना. दोणे आनी ते करपाचे मिशिनाचेर फक्त प्रेस करपाचें. हांव सांगता पापड करपाक ह्या डिमांड. पापड लाटपाची गरज ना. फक्त तुमची कला जी पळय धाडोवपाची आहा तातूंत कितलें तिखसाण घालूंक जाय तें तुमचें थंय येवंक जाय. बाकी काम सगळें मिशीन करूंक शकता. तें पयलीं कितें आशिल्लें ल्हानपणांत हांवेंनूय हाजें पीठ धाडायलां. हिंदू जनजागृती समितीन पणजे आनी वाळपयची पोटवेंचणूक फुडें धुकलपाची केल्ली मागणी गोंयच्या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरान भायर मारली. आतां समितीन दिल्ली केंद्रीय वेंचणूक आयोगा कडेन पत्रव्यवहार सुरू केला. समितीचो प्रवक्तो डॉ मनोज सोळंकी पणजे मिडिया कडेन उलयलो. प्लास्टर ऑफ पॅरिसा प्रमाण कागद आनी पुठ्ठ्यांच्या गणेश मुर्तींचेरूय बंदी घालची म्हूण समिती मागता. गोवाची जी निर्वाचन आयोग आसा ते स्वताच्या भुमिकेचेर ठाम आसा, तर ते तारीख बदलपाक तयार ना. 23 ऑगस्टाक निवडणूक आसा, 25 ऑगस्टाक गणेश चतुर्थी आसा. तर आमी मागणी केल्ली राज्य निर्वाचन आयोगा कडेन की तुमी तारीख बदला. हो गणेश चतुर्थी हो हिंदूंचो खूब मोठो सण आसा. 15 दीस पयलीं हिंदू तयारीक लागता, हिंदू गांवागांवी वता. तर हिंदूच्या मनात संभ्रम निर्माण जाला की बाबा आमी गणेश चतुर्थी साजरो करचो किंवा बाबा निवडणुकाक सहभागी घेवचो. तर आमी दिल्लीक सुद्दां राष्ट्रीय निर्वाचन आयोगा कडेन सुद्दां आमचो पत्रव्यवहार सुरू जाला. आमी त्यांच्याय उत्तराची वाट पळयता. गोवाच्या निर्वाचन आयोगाने मतदाराक पोटनिवडणुकीक स्वताच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित दवरचे न्ही आणि त्यांनी निवडणुकाची तारीखान फेरबदल करचो अशी आमी पत्रकार परिशदेतून मागणी करता. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मुर्तींचेर बंदी घाल्या त्याच प्रमाण कागदाच्या आणि पुठ्ठ्यांच्या मुर्तींचेरूय बंदी घालची म्हूण समिती मागता. गोवा सरकारान जशें प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मुर्तीचेर बंदी घातली तशीच कागदापासून म्हणजे लगद्याची मूर्ती बनवता तर ताजेरूय बंदी घालची. तर 2011 साली महाराष्ट्र शासनान कशें केल्लें की लगदाची मूर्तीपासून लगदाच्या कागदापासून गणेशाची मूर्ती बनवा अशें प्रोत्साहन दिल्लें. तर समितीने नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल म्हणजे राष्ट्रीय हरित लवादा हाच्याकडे याचिका दाखल केली. तर ह्या ट्रिब्युनलान कशें केलें की विविध संशोधन संस्था आसा, पर्यावरण तज्ञ आसा, तर ह्यांच्या संशोधनाच्या मताच्या आधाराचेर म्हणजे तांणी जे काही निकष किंवा रिपोर्ट दिले तर ह्याच्या आधाराचेर कशें की लगद्याच्या मूर्तीपासून पाणीचें खूब प्रदूषण जाता. ह्या संशोधनाच्या आधाराचेर ताणें महाराष्ट्र शासनाचो जो निर्णय आशिल्लो तर तो निर्णय तांचे स्थलांतरीत केलो किंवा रद्द केलो. तर गोवाची सरकार कशी आसा की पर्यावरणाच्या दृश्टीने खूब सेन्सिटीव आसा किंवा तांकां खूब काळजी आसा. तर गोवा सरकारान पयलींच प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मूर्तीचेर बंदी घातल्या. तर आमी अशी आशा करता आनी गोवा सरकारा कडेन मागणी करता की त्यांनी सुद्दां लगद्याच्या गणेश मूर्तीचेर गोव्यातूय पाबंदी किंवा बंदी घालची. प्रुडंटा खातीर सुभाष कुटवळकार. घेऊ एक ब्रेक.